नमस्कार. स्टुडंट मेळच्या ह्या खासा कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माझे मोगाचो नमस्कार. गोंयचे आदले मुख्यमंत्री, सध्याचे विरोधी पक्ष फुडारी आणि माजी सभापती, त्याच भायर वाळपई सत्तरीचे आमदार श्री प्रतापसिंग रावजी राणे हांचो 28 तारखेक 75वा वाडदीस आसा. श्री राणे हे फाटली जवळ जवळ 42 वर्सां सामके कंटिन्युअस जितले निवडणूक जाल्ले पळय सगळ्या निवडणुकी जिखलेले आसात. आणि जेन्ना ते पयली निवडून आयले 1972 11 मार्च 1972 गोंय विधानसभेची ती तिसरी निवडणूक जाली. ह्या निवडणुकीत तेन्नाचे मुख्यमंत्री श्री भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां मोगोची तिकेट दिल्ली आणि 11 मार्च जाल्ल्या ह्या निवडणुकीत ते वेंचून आयले. त्यानंतर 1977 तांणी काँग्रेस प्रवेश केलो आणि परत ते काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आयले. आणि त्यानंतर जी तिसरी निवडणूक जाली 1980 सालात, त्या वेळाचेर काँग्रेसचे आमदार निवडून आयले आणि काँग्रेसच्या लोकांनी तांकां मुख्यमंत्री केले. त्यानंतर जवळ जवळ 10 वर्सां ते गोंयचे मुख्यमंत्री आसले. तेव्हा मागीर 1990 मार्चान काँग्रेसचे काही आमदारांनी बंड केले तांच्या विरुद्ध आणि तेन्ना मागीर चर्ची आलमा हे मुख्यमंत्री जाले. हे जे तेन्ना पुलोवा हे सरकार जाल्लें आणि त्यानंतर मागीर पुन्हा राणे परते मुख्यमंत्री जाले आणि 1999 सालात ते गोंयचे सभापती जाले. ते 2005 पर्यंत आशिल्ले. असे हे जे आमचे आदले मुख्यमंत्री आसात तांचो 75वा वाडदीस हो सगळ्या गोंयकारांक खूब उमेदीची गजाल आसा आणि त्या निमतान आज आमी जमलेले आसात. आयज आमचे वांगडा आसात पयले आमचे जे मानेस्त आहात ते ज्यांनी राणेच्या मंत्रिमंडळात राज्य मंत्री म्हणून काम केले. ते फातोड्याचे आमदार आशिल्ले, मडगांव म्युनिसिपालिटीचे ते आदले नगरसेवक आशिल्ले आणि गोंयचो जी शेड्यूल ट्रायब आसा ह्या शेड्यूल ट्रायबा खातीर त्यांनी खूब वावर केल्लो आसा. असे आमचे जे मानेस्त आहात ते बाब माम कादोस आज आमच्या वांगडा आसात. ते नंतर आमचे दुसरे जे आसात ते ज्येष्ठ पत्रकार श्री रवी प्रभुगांवकर. श्री प्रभुगांवकर आणि श्री प्रतापसिंग राणे हांचे सामके घनिश्ठ संबंध. हे संबंध ते राजकारणात येवच्या पयलीं आशिल्ले. तांची जी सगळं भुरगेपणांतले आसा मागीर तेंचे जे शिक्षण अमेरिकेंतले त्या भायर मागीर जेन्ना ते 1972 राजकारणात आयले तेन्ना सुद्दां त्यांनी खूब म्हत्वाची कामगिरी केल्ली आसा. श्री प्रभुगांवकर हे ज्येष्ठ पत्रकार, ते गोंयचे एक ज्येष्ठ लेखक आसात, नामांकीत लेखक आसात. तांची 17 पुस्तकां प्रसिद्ध जाल्ली आसात आणि 70चे 2 दरवाजे हे जे पुस्तक आहा ते खूपच गाजिल्ले आसा. असे श्री रवी प्रभुगांवकर. त्यानंतर आयचे आमचे तिसरे मानेस्त आहात ते आमचे मडगांवचे श्री तुळशीदास मळकणेकर. श्री मळकणेकर बाब हांणी फकत गोंयच न्ही तर भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेलो आहा. 1942 जेन्ना भारत छोडो चळवळ जाली तेन्ना ते मुंबईक आसले. आमचे जे सगळे राष्ट्रीय फुडारी आसात त्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी ते काम केल्लें आसात. आणि ते गोंयांत आयल्या नंतर 1962-63 मडगांवां तांणी पत्रकार म्हणून काम केलें. त्यानंतर गोमंतवाणी म्हणून एक जे दिसाळें आयिल्लें तातूंत ते एक मालक आशिल्ले आणि सहकार क्षेत्र, सामाजीक आर्थीक सगळ्या कामांत ते काम केल्लें आसा. तांचे मंतरलेले दिवस हे पुस्तक प्रसिद्ध जाल्लें आसा. असे श्री तुळशीदास मळकणेकर. आणि आमचे आयचे जे चवथे मानेस्त आहात ते आमचे सगळ्यांचे भाई खलप, जांकां आमी भाई खलप म्हणटात, श्री रमाकांत खलप. भाई खलपान राणे जेन्ना आशिल्ले तेन्ना 2 वर्सांनी राजकारणात प्रवेश केलो. 1974 जेन्ना मांद्र्यांत पोटनिवडणूक जाली तेन्ना ते आमदार म्हणून निवडून आयले. आणि तेन्ना प्रतापसिंग राणे मंत्री आशिल्ले, तेन्ना ते मोगो पक्षांत आशिल्ले. आणि त्यानंतर आता सुद्धा जेन्ना राणे विरोधी पक्ष फुडारी आहात तेन्ना भाई आमचे आता काँग्रेसीन आसात. त्यांनी देशाचे कायदा मंत्री म्हणून काम केल्लें आहा, गोंयचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केल्लें आहा. त्या शिवाय म्हापसा झोन बँकेचे आणि बार्देस बाजार ह्या सहकार क्षेत्रांत खूब व्हडले कामगिरी आसा. त्या भायर हालींच तांणी मांद्र्या गांवांत एक कॉलेज चालू केल्ली आसा. असे श्री भाई खलप आमच्या वांगडा आसात. तर हे कार्यक्रम तुमकां सगळ्यांक नमस्कार, येवकार. म्हाका दिसता की जेन्ना राणेचो बर्थडे आसा, जेन्ना वाडदीस आसा आणि 75वा वाडदिवस ही खंयच्या मनशाच्या जिवनात एक खूब व्हडली मोठी ती घटना जावन आसता. अशा ह्या घटनेच्या दिसाक फाटल्या 42 वर्सां राणेन गोंया खातीर जे कितें काम केल्लें आसा, वैयक्तीक राजकारण म्हणा, मुख्यमंत्री म्हणून म्हणा, सभापती म्हणून म्हणा किंवा एक विरोधी पक्ष म्हणून, तर ह्या विशीं आमी चर्चा करया. जेन्ना राणे राजकारणात आयले ताची सगळी जी गोष्ट कथा आसा ती कशें राजकारणात आयले. कारण राणे अमेरिकेत शिकून आयिल्ले, त्यांनी BSc डिग्री केली थंय आणि तांकां हांगा शेती करपाची आशिल्ली. आणि ते अजूनही आपल्याला स्वतः शेतकरी म्हणून सांगतात. ते केन्ना आपण राजकारणी उद्योगपती काय सांगिनात.
तर हे जे सगळे ते कशें राजकारण आयले हाची सगळी खबर आमचे प्रभावकाराक आहा. प्रभावक मातशें तुमी आमकां सांगशात ते जेन्ना परदेशांतल्यान आयले तेन्ना तांणी मॅनेजमेंट हे स्पेशलायझेशन केल्लें आनी मॅनेजमेंट हो विशय घेवचे पयलीं वाडिया कॉलेज पुण्याक ते शिकताले. थंय ग्रॅज्युएशन करून ते परदेशांत गेल्ले आनी परदेशांत येतकच मागीर रोखडोच 8 दिसां भितर तांकां टाटाचो फोन आयिल्लो. टाटा कंपनी ही त्या वेळार हिंदुस्थानांतलें ब्रायटर नॉलेज आपलेच कडेन आसचें अशा एका मोनोपॉलीन वागताली. म्हणजे तें तांणी नाकारलें आनी हातून राजकारणांत प्रवेश केलो. राजकारणांत प्रवेश करून ते इतले त्या लोकसभेन बुडलेले की ते आतां 40 वर्सां पर्यंत ते करीतच रावले. तांणी दुसरें कसलेंच काम करूंक ना. पण शेतकरी म्हणून राहिला. शेतकरी म्हणून नवे नवे प्रयोग केल्या, नवे नवे संशोधन केलां आनी गोंयच्या राजकारणांत तांणी त्या राजकारणांत येवन लोकांक एक शिस्तप्रिय राजकीय नेतृत्व दिलां आनी आपल्या कर्तृत्वानुसार खूब कामां केल्लीं आसा. ती कामां लोकां समोर आसा. तर अशा एका व्यक्तीक नॉन स्टॉप 40-42 वर्सां राजकारणांत उरता हेंच एक व्हड काम. पयलीं आमी म्हणटाले की भाऊसाहेब बांदोडकर 10 वर्सां पेक्षा जास्त मुख्यमंत्री उरलो बी अशें म्हणून. पण तो रिकॉर्ड ब्रेक करून तांणी आतां जवळ जवळ 42 वर्सां त्या राजकारणांत रावून 17 वर्सां ते मुख्यमंत्री आशिल्ले. बरें. माम कांदोज ज्या वर्सा राणेन इलेक्शन लडयलें म्हणजे 1972 त्याच वर्सा तुमी कुट्टरेच्यान अपक्ष आमदार म्हणून उबे रावल्ले आनी तुमी म्हाका सांगलां की राणे कडेन आमी गेल्ले बिल्ले म्हणून ते मातशें तुमी आमकां सांगतात कशें कितें घडलेलें तें. 1972 वर्सा कोणें तें म्हजें नांव प्रपोज केलें. एक मागास वर्गांतलो एक कॅन्डिडेट जावचो आनी आमकां खोशयेन तो एसेंब्ली वयचो म्हणून. आनी आमकां बरें मागपी तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकराचें आमकां म्हणजे मनशांक वडिलांक मार्गदर्शन दिलें. तुमचें घेवन 70 राण्यांक बराबर घेवन आल्तिनार येया. मागीर आमी सगळे गेले आनी तेजो एक कलीग राणे म्हूण आसलो तो ताका प्रश्न गायलो खुशी आमचो वाळपयचो 70रीचो आमकां आमदार तूंय जाय. आनी तो अशें वयर सकयल जालो. आमी हालींच अमेरिकासान येयले आनी म्हजें लायकीचें काम बरें शिकोवन येयलां आनी तें गोंयांत शेतकामचें काम तें पळोवपाक जाय आनी तेजेर चड लक्ष घालपाक जाय. आनी तुमी आमकां राजकारणांत उत्तात म्हाका दिसना आपलो फुडार आपूण शिकोवन येयलो तो पिडार करतले अशें तो सांगतालो. आनी कितलेच फावटी नाकारले आनी बरें आमी 3-4 वरां दवरले आनी तेजो तो कली कोण राणे म्हणटाय तो ताका हें करून समजावन मागीर सेकेंड आमी तो कबूल जालो आनी आमी तें फॉर्म भरपाक येयले. आनी तेन्ना तो जिखलो वाळपयच्यान. हांव कुट्टरेच्यान मतदारांतून हारलो. हांव अपक्ष म्हणून येयलो आनी 17 वर्सां गॅप उरलें तें आनी मागीर हांव आमदार जालो. आमदार जावन तो मुखेलमंत्री जालो. कितें तरी एक संघटने PDF गव्हर्मेंट म्हूण जालें आनी कोणें म्हाका रातचे 2 जाण मनीस येयले आनी सांगपाक लागले की कोण तरी तुजो बरो मनीस मुखेलमंत्री जाता. आनी म्हाका खरें दिसलें आनी कोण तेच्या 12 राती कोणा विचारपाक आमचो काँग्रेस हितून ब्लॉक म्हूण आसा ते कोण ना जाले आनी हांव ताबडतोब गेलो आनीक कोणाचे चर्चिलाच्या घरांत जालें आनी तेन्ना म्हाका खुबशें दूख जालें की आमी राण्यांक काडटात म्हूण आनी तें मुखेल मुखेलमंत्री म्हणटा तें खरें न्ही म्हूण. पूण म्हाका संदी ती मेळोना आनी तेन्ना म्हाका दूख जालें. पूण कशेंय तो सरकार जालो आनी चर्चील मुख्यमंत्री जालो आनी आमी तें काम आनी तोरिसान गडबड जालो आनी अशीं आमी एक भायर रावन आमदार म्हूण आमी काम केलें आनी बरें काम केलें. तेन्ना भैया आसा आनी आमकां त्या वेळार कांय सुदारप करपाक बरें मेळ्ळें आनी आमचें तेन्ना राणे साहेब घोस्त ओगी रावतालो. आनी दुसऱ्या वर्साक इलेक्शन हांव परत दुसरे फावट निवडून येयलो. परत प्रताप सिंग राणे मुखेलमंत्री जालो आनी म्हाका तेणें राजमंत्री म्हूण केलो. स्टेट मिनिस्टर हें तुगेलें फॉरेस्ट आनी पंचायत राज दिलें. तेन्ना तुमी फुटले म्हणून कांय हें करूं ना कांय न्ही म्हणून. आनी ताका हांवें एक दीस समजोवन सांगलें आनी तेणें मुगे मानलें ती चूक
अशी म्हजी न्ही म्हूण ती ऑटोमॅटीक जालीच म्हूण. ओके ओके. आनी तेजे मनांतल्यान कितें आसलें तें सॉफ्ट चोर जालें. हेरां भाशेन कांय हें जावना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जालें आनी तें म्हाका लायक जालें आनी तेणें समजून घेयलें. आनी तेणें म्हाका दुसऱ्या टायमाक एक स्टेट मिनिस्टर म्हूण केलो आनी ती 2 पोर्टफोलियो दिली आनी सांगून की ही कितें भ्रश्टाचार करप्शन जावपाक जायना. कितेंय तरी अडचण जाली एडमिनिस्ट्रेशनान तूं आपणाक विचार पयलो. आनी हें एकदम म्हाका खुशी जालें की हें अशेंच म्हाका म्हजे फॅमिलीक जरी तर म्हाका बापूय नाशिल्लो, म्हजो भाऊजी आशिल्लो, हेंच तो म्हाका सांगतालो आनी म्हाका आधार दिसतालो. आता आम्ही भाई कडे या. भाई तुम्ही त्यांच्यानंतर 2 वर्सांनी परत राजकारणात आयले आणि तेन्ना तुम्ही काम केले आणि मागीर ते कॉन्सिन गेले पळय तेन्नाय तुम्ही काम केल्लें आसा. राण्याची आतापर्यंतचे जे राजकारण आहा पळय त्या बद्दल तुमचे कशें कितें मत आहा? सुरवातीक हांव प्रताप सिंग राणेंक आज त्यांच्या वाडदिवसाच्या निमतान त्यांचे अभिष्ट चिंतन करता. राजकारणात 75 वर्षांचे आयुष्य गाठप ते कसलोच दाग न लावन घेता. अत्यंत संयमी सुसंस्कृत अशा प्रकारचे व्यक्तिमत्व राणेंचें आसा. तांकां हांव अभिष्ट चिंतन करता आसतनाच तांकां दीर्घायुष्य लाभो अशी देवा कडेन मागता. आतां राणे आनी हांव आमचे संबंध मैत्रीचे व्यक्तिगत जिवनान, राजकीय जिवनान आमी बरोच काळ विरोधक म्हणून काम केलें. परंतु म्हाजो अनुभव असो की राणेंक विरोध करप हो एक आनंद. कारण ज्या वेळार तूं विरोधक म्हणून तुजी बाजू जेन्ना मांडटा तेन्ना त्या विशयाचे गांभीर्य समजून घेणारे नेतृत्व अशे तरेन राणे म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून लाभले. त्यामुळे जर विरोधक म्हणून विधानसभेतले माझे कार्य जर फुलून आयलें जर जायत बरेचशे ताका राणे कारणीभूत आसा अशें म्हाका मानचें पडटा. कित्याक ज्या ज्या वेळार काही हांवें विधायक सुचना केल्यो, ज्या ज्या वेळार हांवें कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन केलें ते ताणें अत्यंत खुल्या दिलान एक्सेप्ट केल्ले आसा. अनेक कायदे बदल जे ताणें म्हाज्या पर्स्युएसिव्ह मागण्या कारणान लागून ताणें म्हाजी भुमिका मानून घेवन त्या प्रमाणे बदलय करून घेतले. आनी केन्नाच दिसलें ना की आक्रस्तेपणाचो प्रश्न किंवा टिका केली म्हणून तुजेर आपण एक कायमचो आपण कोंत्र उरतलो, तुका दाखयतलो, शिकयतलो, अशी जी कांय लोकांची प्रवृत्ती आसा तशें ना. म्हणून तांकां म्हणटा की एक सुसंस्कृत अशें हें व्यक्तिमत्व. आनी विधानसभेन एक हेची एक आसा, योगायोगाच्यो काही गोश्टी आसात. 74 हांव आमदार जालो, बांदोडकर भायर पडले उपरांत, आनी कलेक्टर कडेन म्हजो फॉर्म भरून व्हरपाक प्रताप सिंग राणे म्हाका घेवन गेला. आनी थंय फॉर्म भरला हांवें. आनी म्हजें नांव सुचपाक सुद्दां इनडायरेक्टली राणे रिस्पॉन्सिबल आसा. त्या वेळार उमेदवार कोण थारानासले आनी म्हापशेचे दुसरे एक जगन्नाथ कलप हांचें नांव येतालें. त्या जगन्नाथ कलपाक ते खलप आनी प्रताप सिंग राणेचे मित्र ते, आनी त्या भागांत तांच्यो प्रॉपर्टी वगैरे वाळपय तेजे आसताल्यो. त्या जगन्नाथ खलपान ना म्हटलें. तेन्ना आतां खलप कोण ना, आतां कितें करया अशें जर जावं नाका. तेन्ना काका पानकरान म्हजें नांव सुचयलें. तो खलप नाल्यार दुसरो खलप आसा म्हणून. अशे तरेन हांव भितर सरलो आनी ते म्हाका घेवन कलेक्टर कडेन गेले, फॉर्म भरलो. 74 ते 77 पर्यंत आमी एकाच पक्षान बरोबर आमी काम केलें. तांचे बरोबर मुणकार कायद्याचो प्रश्न आयलो त्या वेळार सिलेक्ट कमिटीचेर थंय बरोबर काम केलें. कोमदारीच्या संदर्भान एक सरकारान एक समिती नेमली, त्या समितीचे ते अध्यक्ष, हांव सदस्य म्हणून आमी ते बरोबर काम केलें. आनी मागीर 77 तांचो काँग्रेस प्रवेश आनी मागीर सगळें फुडलें राजकारण 1980 पासून ते 1990 पर्यंत हांव विरोधी पक्षान, ते मुख्यमंत्री. 90 तांचें सरकार पडलें. तुम्ही उडयलें तें? ना, आमी उडोवंक ना. आतां माम कार्दो सांगता त्या प्रमाणे उडयलें ना. जालें अशें की आमची जी कितें विरोधी पक्ष म्हणून मागो पक्षाची जी वाटचाल जाली त्या वाटचाल आमकां यश मेळत गेलें. म्हाजे कडेन 2 आमदार सुरवातीक तुमी जाणात. 84 आमी 2चे 8 अधिक 1 9 जाले आनी 90 सालान आमी 18 अधिक 1 19 जाले आनी काँग्रेसूय 18 अधिक 1 19 जाले. अशें समासम जेन्ना जावं नाका तेव्हा राणे आनी हांव असो एक आमचो प्रयत्न जालो. आमचे शरद पवारांनी प्रयत्न केलो की आमी संयुक्त सरकार करचें म्हणून. काँग्रेस आनी एमजीचे, काँग्रेसचे आनी एमजीचे. आतां कितें दुसरो उपाय नाल्यार इलेक्शनाक वचपाक जाय म्हणून संयुक्त सरकार करचें असो एक प्रस्ताव त्या वेळार पावलो. मुख्यमंत्री कोण, हांव जावचो काय तो जावचो, ही चर्चा जाली. पण दोगांयनी आमी थारायलें अशें